काणकोण बस स्थानकाची थळाव्या आमदाराच्या हजेरेत पळोवणी जाली। काणकोण बस स्थानकाक पत्रे घालपाची मागणी लोकांनी केल्ली। त्या प्रमाण पयले प्राधान्य मेळून काणकोण बस स्थानकाचे काम पयली जातले म्हण आमदार इसिदोर उलयला। आर्डेक्सको ब्युरो रिपोर्ट। पयली पावसाक एक भंगाचे पत्रे गेल्ले, पूण आतां पण दुसरे कडेन सायक्लोन जालो तेन्ना चुकले कांय ना 150-200 पत्रे उठलेले आसा आनी हे पत्रे गोंयांक मेळनाय, गोंयच्या भायल्यान आमी हाडटाय सो केल्ले आसा। पूण आतां चुकले ते चड डॅमेज जाल्ले आसा। तोच म्हणजे आमी परत तेजो डिटेल एस्टिमेट करतले, सगळेच पत्रे सगळे चेंज करपाचे नाल्यार रिपेर करपाचे। कितले दिसा भितर जातले आतां? एक ह्या 2 म्हयन्यामध्ये स्टार्ट जातले। आमी ते दीस लोकांक टायम दिल्लो 1 म्हयन्यान हांव कितलें सांगता म्हणून, आनी 1 म्हयन्या प्रमाणे हांवें चेअरमॅन कालुसा कडेन उलयलो आनी चेअरमॅन कालुसान MD आमचो फुटबॉला हिंगा स्पेशली धाडला वच आनी पळय म्हूण कितें जालां पळय तें। आतां ताका सगळी खबर आसा, कित्याक हो एक पयलो टेंडर जाल्लो आसलो एक एक्स अमावंट, आय डोंट नो हाव मच इट इज। पूण आतां आमच्या MDन सांगलें म्हाका की तो उलयता आनी वेदर सप्लायरा कडेनूय वयता पत्र्यांच्या लागून, बिकॉज ही पत्री आनी न्यू पत्री सेपरेट जाता, देखून ही काडचीच पडटा, ही काडूंकूच जाय म्हूण तेमी नेव फ्रेश स्टेटमेंट करतले, ना जाल्यार तोच आदलोच कॉन्ट्रॅक्ट चालू दवरतले पूण पत्री चेंज करची पडटली। सो हे अशुरन्स आतां MDन म्हाका दिला 2 म्हयन्या भितर काम प्रॉमिस करता म्हणून। सो तेजो आनी दुसरेंय हांवें सांगलां आमच्या MDक की हिंगा बसी थांबना म्हूण इंटरस्टेट, आनी त्यो इंटरस्टेट बसी थांबना आनी त्या शॉपवाल्यांक गिरायक कांय जायना म्हणून। सो तेंय ताणें सांगलां आपूण बाबा ते कोणें उलयता त्यो बसी एक बाबा 10 मिनटां हिंगा दवरपाक, सो दॅट तांकां कितें कस्टमर गिरायक जावन तितको टायम हे उरचें आसतलें। हे तेजो म्हणल्यार 2 म्हयने तशेंच उरतलें टील की सद्याक कितें जाला प्रॉब्लेम, आमचोच बस स्टँड न्हू, टोटल ऑल गोवा बस स्टँड्स आर अंडर रिपेर्स। एम आय रायट? आर अंडर रिपेर्स। आनी म्हाका सांगले ते प्रमाणे आमच्या चेअरमॅनान 50 crores मागल्या म्हूण टोटल गोंयभर रिपेर करपाक सगळे। आजून पासून तांकां सँक्शन जावंक ना। सो जशें सँक्शन येतलें तशें काम चालू जातलें। पूण कितें काणकोणची ताणें प्रायोरिटी घेता म्हणल्यार पयलें, कित्याक बिकॉज ऑफ दीस रियली डेंजरस हे फाल्यां पडोंक शकता आनी हिंगा लोकांक पॅसेंजराक जे डिफिकल्टी आसा, हिंगा ते टॉयलेट करूंक जाय, दॅट ऑल्सो ओके। हें हांवें कितें डिफिकल्ट आसा तितल्यो सांगल्या। जाणटी लोकांची मागणी आहा जाता तितले बेगीन हें जावचें, हे भाशेन दवरप हें सारकें ना। आमी जाणटे जायत येयले, पावसाळे चोयल्या तेन्ना आमकां आमची मागणी आहा बस हें बेगीन धापून घालचो, नाजाल्यार लोकांक त्रास जातलो।